इकिंगेम म्हणटा थंय पावला आमी आतां आनी हांगासून 73 मायल्स आसा. आतां थोड्याच वेळान मोटरवे मेळटले आनी मागीर आमी 70च्या स्पिडीर वतले. आतां खुबशे जाग्यार रोड वर्क्स बीन चालू आहा तेका लागून स्पीड लिमीट रिस्ट्रिक्शन आसता हांगासर. त्या हिसपान आमकां स्पीड मेंटेन करचें पडटा. आतां हांगासर पळयात 30ची स्पीड आसा तर आमी 30चेर वयतले. थोडे लोक पेटायत वयता. आमी रुल्स फॉलो करया. हांव रुल्स फॉलो करता. लोकांचे म्हाका खबर ना. हांव रुल्स फॉलो करता कित्याक म्हाका तालांव भरपाची इच्छा ना. तर आमी रुल्स फॉलो करीत या. तर हांगासर 30ची स्पीड आहा. इकिंगेम म्हणटा थंय पावला आमी. वतना तुमी हांगासून स्विंडन हो ब्युटिफूल इंग्लंड रोड ट्रीप एन्जॉय करपाक शकता आनी बऱ्याचशा लोकांक हे सगळे दृश्य पळोवपाक मेळना. कोण पावले ते पावले, कोण ना पावले ते सुशेगाद बसून कोंकणी टीव्ही पळोवपाक शकता. हांव तांकां संवसार दाखयतलो जाता तितले. आख्खे इंग्लंड जाल्या उपरांत युरोप आनी जाता तितले पळोवया. आतां हे स्कॉटलंड ट्रीप जाल्या उपरांत आमचे हांगा लंडन टू स्कॉटलंड ट्रीप. आतां स्कॉटलंड ट्रीप ड्रायव्ह करून वचपाचें, प्लेन वचपाचें, ट्रेन वचपाचें, कोचीन वचपाचें. म्हाका मातशें एडवायस दिया. हांव तुमचे एडवायजार रावता. ड्रायव्ह करून गेल्यार बरें काय म्हणटा हांव. टोटल 10 वर म्हणजे 10 वर वचपाक, 10 वर येवपाक. एक दीस रावचें पडटलें थंय गेल्यार. पळय हांगाचे बशी पळया कशे आहा ते डबल डेकर बॉम्बेचे बशी अशे. चडांत चड आतां इलेक्ट्रीक बशी तुमकां हांगासर दिश्टी पडटले. आतां हे तुमी जर पळयता न्ही, हे गांव हे इकिंगेम म्हणटा तेका. आनी सावथ हॉल हांगासून चड पयस ना. अंदाज तुमकां मायल सांगना हांव, कितें गडबड नाका न्ही. चड पयस ना हांगासून सावथ हॉल. पळय हांगाचे हे बस स्टॉप अशें आसा आनी बस स्टॉपाचेर दुसऱ्यो गाडयो उब्यो करप ना. तालांव पडटा. बस ड्रायव्हर पासून तुमकां फोटो काडून कंप्लेन करपाक शकता. मागीर तुमकां टिकेटी लागता ते. आनी हे पळया हे क्रॉसींग, झेब्रा क्रॉसींग, पिलिकन क्रॉसींग. कोण बी येयल्यार थंय रावतात. पळया गाडयो बिड्यो कशे सायडीन पार्क केला. अमेरिकेक आनी हांगाचे डिफरन्स म्हटल्यार अमेरिकेक कितें व्हडले रोड आसता, व्हडले घरां आसता, सगळे व्हडले अमेरिकेक. हांगासर सगळे धाकटे धाकटे पळय. रोड धाकटे, घरां धाकटे. अशें न्हय घरां व्हडले ना, पण चडांत चड घर धाकटे हांगासर. चड बरे पयशाकारां तेंचे व्हडले घर आसता, पण चडांत चड घरां तुमकां असले धाकटे मेळटले. फुडें एक धाकटोसो रावंड अबावट आहा. ते पळय थिंगा सायन दिल्लें आसा ब्लू कलर हितून. म्हणजे रायट सायडीन कोणूय येतलो न्हू तुमचे तर तुमी हांगासर थांबप गाडी. पळय हो रायट सायडीन आहा पळय, हो येयलो काय ना हांवें थांबपा जाय अशें. शॉर्ट गॅप आसा ते गॅपान सुटपाचें. आनी आमी खंय आसा, हांव आतां सद्या खंय आहा पळय हे सगळें हांगासर कळटा. पळयात हांगासर सॅटेलायट GPS आसा. हांगासर सॅटेलायट GPS नेविगेशन आसा. हांगासर लोकेशन खंय आसा, आमी गाडी खंय आसा ते सगळें तुमकां हांगासर कळटा. जशे जशे रोड चेंज जाता न्हू तशे तशे हांगासर हे सगळे सायन चेंज जायत आसता. म्हणजे ताका लागून म्हाका एक्झॅक्टली खबर आसता हांव खंय आहा. स्विकली रोड म्हणटा हे रोडाक. आता थोड्यात वेळान मोटरवे येतले.
तिसरो एक्सिट घेवपाचो आमकां. हे व्हडले रावंड अबाउट आतां. ते पळय थंय सायन दिसता न्हू, नॅशनल स्पीड लिमिटाचो सायन. तेजे मतलब तुम्ही 70 गाडी चलोवपाक शकता. कसले सायन दोन टायपाचे असता. सिंगल कॅरेज वे चेर तुम्ही 60 वचपाचे, 70 वचपाक शकता. आता आम्ही पावले मोटरवेचेर. हांगा जे स्पीड लिमिट आहा 70 आणि लेन चेंज करपाचे पयलीं इंडिकेट दिवचे पडटा. हांगासर वेस्टर्न एव्हेन्यू म्हणटा रोडाक. ब्रिटनचे स्मार्ट मोटरवे. वयर पळयात डिजिटल बोर्ड लायल्ले आसा. हांगासर कितें तरी प्रॉब्लम जाल्यार रोडार कितें प्रॉब्लम आहा हांगा सगळें इन्फॉर्मेशन बरयल्लें आसता. रोड क्लोज आसता, डायवर्जन आसता आनी खुबशे माहिती तुमकां तसले बोर्डाचेर मेळटले. इन्स्ट्रक्शन मात फॉलो करपा जाय. लेफ्ट सायडीन तुमी पळयतले बोर्ड बरयल्ले हिथ्रो वचपाचें वाट आनी आमी तेच वाट घेतले आतां. हिथ्रो टुवर्ड्स हिथ्रो वतले, M25 घेतले आनी मागीर M4 घेतले. आता हांगासर पळय वयर बोर्ड लायल्ले आहा पळय. बर्मिंगहॅम वचपाक दुसरो वाट आहा आनी मागीर ऑक्सफोर्ड वयताचे दुसरे डायरेक्शन आहा, सावथहॅम्प्टन. आमी वतले टुवर्ड्स टर्मिनल 5. चेक युअर डिस्टन्स. हायवे मेंटेनन्स ट्रक पळयात. आता हांव लेन चेंज करता, इंडिकेट दिता आनी मागीर लेन चेंज करता. लेन चेंज करपाचे पयलीं आरशान मात पळोवप आजू बाजून कोण आहा काय ना. कितें 70 मायल 70 स्पिडीचेर हांगासर गाडी धांवतले आनी खुबशे डेंजर आसता. ताका लागून मिरर चेक करून इंडिकेट दिवप. हे पळय हे लेफ्ट घेतले आमी हांगासर टुवर्ड्स हिथ्रो टर्मिनल 5. वचपाक वाट आहा पळय M4 M3 वॉटफोर्ड ऑक्सफोर्ड आनी बर्मिंगहॅम वचपाक ते वटेन ते लेनीन. M4 M3 मोटरवेचे नाव आहा आनी आमी M25 घेतले टुवर्ड्स हिथ्रो. अरे अजून पर्यंत तुम्ही नाव सांगून अजून नाव बरें आहात. नाव कितें तुमचें आनी तुमकां कोंकणी टीव्ही कितले आवडटा तेय बरें आहात. अरे मातशें तारीफ करा, तारीफ. तितून कितें मातशें जोश येता म्हाका मागीर व्हिडिओ करपाक. आता पळयात आता आमी M25 टच करतले. हे सायड रोड आता इंजिनियरींग हे सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. सारकें वेवस्थीत पळयात कशें चेंज जाता हांगासर लेन आनी कशें इंजिनियरींग हांगासर केल्लें आहा हे सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. सगळे आपापले लेनी एकदम व्यवस्थित वचपा लागला. एक दोन मूर्ख लोक बी मेळटले तुमकां, तर मातशें अलर्ट रावपाचें. रातचे येतना म्हाका एक प्रॉब्लेम जाल्लो असो, ओवरटेक करून मागीर असले अनएडी लोक मेळटा पळय. लेफ्ट सायडीन पळय ब्रेकडावन सर्वीस आहा हांगासर. आता कितले जाणांक असलो ट्रॅव्हल व्हिडिओ आवडटा म्हाका मातशें सांगात कमेंट सेक्शनान.
कित्याक आतां आमचो प्लान आहा, आतां म्हाजो प्लान आहा की भरपूर जाग्यार वचप, आख्खे इंग्लंड दाखोवप, इंग्लंड जाले उपरांत युरोप वचप, युरोप जाले उपरांत मागीर आनीक भरपूर आसा, आख्खे संवसार ट्रॅव्हल करपाचे प्लान आसा विनोद नायकाचो. आतां नेक्स्ट वीक लंडन टू हांव वतलो स्कॉटलँड. ते व्हिडिओ कोणाक पळोवपा जाय हात वयर करात आनी सांगात आं. स्कॉटलँड म्हणूया तुमकां. रिचर्डास कॉमेडियन रिचर्डाचो तियात्र आहा स्कॉटलँडाक, तर ते पळोवपाक विसरनाकात. बरो इंट्रस्टींग जर्नी आसतले. आतां वयर बोर्ड पळयात, हांगाचेर तुमकां फूल इन्फॉर्मेशन मेळटले, फूल माहिती मेळटले की आमी खंय वचपा जाय आनी कशें वचपा जाय. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराच्या खंयच्या देशासून पळयता कमेंट सेक्शनात मातशें कळयात. आनी कितले लोकांक इंग्लंड पळोवपाची इच्छा आहा सांगात म्हाका. तेजे वयल्यान कळटलें की आयडिया मेळटलो अमके अमके लोकांक अमके अमके टायपाचे व्हिडिओ आवडटा. आनी पळयात मोटरवे पळयात, गाडयो कशे वयता, कोण हॉर्न मारना हांगासर. बिना कारण हॉर्न मारपाची न्हू हांगासर. आनी हॉर्न मारतना जर पुलिसान पळयलो तर तुमकां थिंगा दिवचे पडटले वॅलीड रिजन, ना तुमकां फायन पडटले. तर अशें अशें काणी आसा. जाता तितले लेफ्ट लेनीन रावप. धाकटीशी ब्रेक घेतले हांगासर हांवें च्या कॉफी पिवपाक. आतां आमी हांगासून सुटया. आतां पावल्ले आसा आमी स्विंडन. हे स्विंडन हे. वेलकम टू स्विंडन जेंटलमॅन लेडीज. वेलकम टू स्विंडन सगळ्यांक. वेलकम टू स्विंडन. स्विंडन वेवस्थीत कितले लोकांक पळोवपाचें म्हाका मातशें कळया आतां. जो पर्यंत सांगना हांव कामाक करना. नेक्स्ट रायट मिनी कूपर ती ओपन गाडी. हे रायट मारप हांगासून मॅकावॉल वचपाक. बशीचे कलर पळय हांगासर वेगळो आहा. पार्क सावथ वयता ती. कोण वळखता बाबा ह्या रोडाक? स्विंडनचो गांव आता हो. स्विंडनचो गांव. थोड्याच वेळान आमी पावतले मॅका हॉला कडेन. मॅका हॉला कडेन न्ही, मॅका हॉलचे काय पार्किंग काय ना, तर ताका लागून तुमकां दुसरे पार्किंग सोदचे पडटले. आतां पळय ट्रॅफिक लायटासून आमी रायट मारपाचे हांगासून. ते नॅन्डोस दिसता पळय ते शॉपिंग मॉल. ते आतां रायट सायडीन मॅका हॉल आसा, लेफ्ट सायडीन पार्किंग आसा. उगड आसा ना पळय, नोट कर. थिंगा बोर्ड बी बरयल्ले आहा पळया. आतां हांव तुमकां रायट सायडीन वचून दाखयता मॅका हॉल खंय आहा ते. आनी फुडले व्हिडिओन तुमकां आनीक वेवस्थीत पळोवपाक मेळटले. ते पळय लेफ्ट सायडीन बस स्टॉप आसा, रायट सायडीन पळय हे पळय रायट सायडीन आहा न्ही ते मॅका हॉल. हांगासर लोडिंग आनी अनलोडिंग गाडी दवरपाक जागो ना. ताका लागून हांव कितें करता, पयलीं वचून दुसरे कडेन चॅक करता की खंय पार्किंग. आतां हांगासर हांव फर्स्ट टायम येयला, तर चड म्हायती म्हाजे कडेन हांगासर ना. आतां हांव म्हायती काडटलो आनी तुमकां नेक्स्ट टायम वेवस्थीत खंय कितें करपा जाय, खंय कितें हें सगळें तुमकां पळोवंक मेळटलें. तर हे रायट सायडीन जे आहा पळय मॅका हॉल, थंय पार्किंग सोदपा जाय खंय आहा तें.
नेक्स्ट व्हिडिओन म्हणजे स्विंडनाचो व्हिडिओ आम्ही वेगळोच करया व्यवस्थित एकदम. आता हे फावटी हांव एका तियात्रां येयला, मागीर फूल स्विंडन करपाक गेल्यार चड वगत जाता न्ही. म्हाका 1-2 दीस तरी जाय फूल स्विंडनचे व्हिडिओ करतले म्हटल्यार. तर तुमचे कडेन जर बरें माहिती आहा, इन्फॉर्मेशन आहा, तुम्ही सजेस्ट करता हांगासर वचपा जाय थिंगासर वचपा जाय, तर म्हाका मातशें मेसेज करा. तर त्या हिसपान आमी व्यवस्थीत एकदम स्विंडनाचे व्हिडिओ करया. आता म्हाका पयर थोडे माझे परने ओल्ड फ्रेंड मेळिल्ले, तेंच्या वांगडा टायम सेट करून एकदम व्यवस्थीत स्विंडनचे व्हिडिओ करतलो. तेन्ना बरें आतां मातशें सद्या एक धाकटेशे व्हिडिओ तुमकां एक झलक दाखयता स्विंडनचो गांव कसो दिसता तो. हांगासून व्ह्यू पळया कितलें सुंदर दिसता ते. आता आमी फक्त पार्किंग सोदतले. हांगासर पार्किंग आसा, हांगा लायता पार्किंग आनी चॅक करता खंयसर गाडी लावपाचें ते. स्विंडनचे गांव पळया, स्विंडनचे गांव मस्त एकदम देसी स्टाईल चालू हा खेळ. कार पार्क सोदता हांव. हे पळय कार पार्क नियरेस्ट सजेस्ट केला कार्लोस बाब. पळय गाडी हांगासर हे कार पार्कान दवरला आमी. हे कार पार्काचे डिटेल्स तुमकां दिता हांव. फुल £2.5 तितलोच मिनिमम टायम दाखयता. 6 उपरांत चेंज जातले म्हण अशें कितें आयकलां हांवें. हे लॉक जाले. हे मातशें सिक्युअर कार पार्क हा. थिंगा कॉयन घालपाचें मशीन आसा, पण कॉयन घालपाचें मशीन ते मोडलेलें आसा. तर रिंगो ॲप डावनलोड केल्यार न्ही इजी जातलें काम. तर हांवें ॲपा थ्रू पे केलां हांगासर, इजी पडटा. हे पळय थिंगा चेन्नई डोसा आहा न्ही, तेजे सारके ऑपोजीट आहे कार पार्क. आनी सायडीन गांधी रेस्टॉरंट आसतलें. तर पळयत रावा कोंकणी टी व्ही. तेन्ना देव बरें करूं.